आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. पळयात आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. परिस्थिती हाताभायर गेल्या. भलायकी मंत्री विश्वजितान ही गजाल मान्य केल्या. सगळ्याच दुयेंतींचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार करप शक्य नाशिल्ल्याचें ताणें सांगून सोडलें. तो म्हणटा कोरोना दुयेंती सोडून मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी आनी कसलेच उपचार जावचे नात. बाकीच्यो गजाली सध्या शक्यच नाशिल्ल्याचें ताणें स्पश्ट सांगलां. सगळोच स्टाफ कोविडा खातीर डायवर्ट जावपाक जाय. गोंयचो पॉझिटिव्हिटी रेट हिसबा भायर वाडला. कोरोनाक लागून मरप्यांचें प्रमाण खूपच वाडिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजितान मान्य केलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. उधर से पेशेंट उधर डेंटल से कौन आए डेंटल से कौन चेक करने का है कब तक दूर हो जाएगा. और नीचे रिसेप्शन कैफेटेरिया में ये क्या है? इतले दीस अर्थीक येणावळीचो विचार करपी मुख्यमंत्र्याक आतां खंय तरी लोकांचे भलायकी विशीं जाग आयिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. फाटले 2 दीस जाले मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री लेगीत नेटान कामाक लागल्यात. दोगूय जाण जीएमसीत वचून कोरोना नियंत्रणा खातीर चलिल्ल्या वावराचो नियाळ घेतना दिश्टी पडटात. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या भलायकी वेवस्थेचेर प्रश्न उप्रासपी हो व्हिडिओ हालींच व्हायरल जाल्लो. व्हेंटिलेटर विकते घेवपाच्या बाबतींत काणकोणच्या एका दोतोरान भलायकी मंत्र्याचेर थेट आरोप केल्लो. ह्या व्हिडिओचेर भलायकी मंत्र्यान आपलें स्पश्टीकरण दिलां. पळयात पुराय बातमी. व्हेंटिलेटर विकते घेवपाक कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप ह्या दोतोरान केल्लो. हे विशीं ताणें कोर्टांतय याचिका दाखल केल्या खंय. पळयात तो कितें म्हणटा तो. A year back, I filed a PIL in the Supreme Court exposing corruption in the health sector, supported with a CAG report. Based on the CAG report, the big stalwarts like Kannimari, Raja went behind bars. So the CAG report is exposing the corruption in the health department of Goa, where more than 200 crore rupees was misused. And recently I filed one interlocutory application in the Supreme Court, wherein Prime Minister Care Fund 55 crore rupees was allotted to the Goa government to purchase ventilators. Goa government purchased 200 ventilators out of 55 crore rupees. When Prime Minister purchased 2 lakh rupees per ventilator at Delhi, our Health Minister Vishwajit Rane purchased 8,50,000 rupees per ventilator for 200 ventilators. The actual cost of the ventilator is only 2 lakhs, but he purchased for 8,50,000 rupees. So each ventilator he pocketed 6,50,000 rupees. So I filed an interlocutory application in the Supreme Court asking for a CBI inquiry into this matter. To counter this
to counter this action, yesterday he sent some of his people here in the dialysis unit and asking me to vacate immediately this dialysis center, which we are running for last 18 years with nil mortality, 60 patients undergoing dialysis without any hazards. He is asking me to vacate immediately. If I get anything in writing, I will take it to the Supreme Court now, and I will ask for an immediate hearing of the matter, including the ventilator purchase and everything. ह्या व्हिडिओचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत कितें म्हणटा ते पळयात आनी खरें कितें आनी फट कितें तें तुमीच थारायात. Question, I don't want to even take his name, who made that video and made it viral. I would like to only assure everybody that all the ventilators purchased by us are being vetted. It was bought that time to the collectors and other people, and it is the best one which was available at that point of time. When the first wave came and there was a lockdown, there was no availability of ventilator. What we have got is Philips ventilator, which was imported from the United States, and we are being used. All 200 ventilators are in use. They are user friendly, and all the doctors are happy with the performance, because any medical officer, anybody can use it. And what allegations are being made, because that person was thrown out from the old auspicio through Supreme Court order, because he became like a permanent tenant of the government. As a result, he is making this because we are not entertaining him anymore. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फोंडा बिझनेसमॅन असोसिएशन फोरमान केल्ल्या आव्हानाक पाळो दिवन फोंडा पालिका वाठार आयतार मेरेन लॉकडावन करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतिल्लो. पूण पालिकेन घेतिल्लो निर्णय फाट्यार मारून बुधवार दिसा लोकांनी बाजारांत गर्दी केल्ली. कोरोना महामारीचे दीस, संक्रमणाचे प्रमाण दिसान दीस वाढत आसा. देखून जतनाय म्हणून कितल्याशाच पंचायतींनी आणि पालिकांनी आपल्या क्षेत्रात खर निर्बंध लागू केल्यात. फोंडे पालिकेनय तेच धर्तरेचेर निर्बंध घालून लोकांक गर्दी टाळपाचे आवाहन केल्ले. पूण बुधवार दीस फोंडेच्या बाजारांत वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. बाजारात दुकानां उक्ती आसली, नुस्तें मार्केट चालू आशिल्ले. लोकांची बाजारात जाल्ली गर्दी पळोवन लोक खरेच महामारी विशीं गंभीर आसात काय असो प्रस्न पडिल्लो. पळयात ही खिणचित्रां. स्वतः चालू केला दुकानां आणि सगळं बाजार भरला आणि आम्ही कायमच्या रहिवासी इकडच्या दुकानात बंद करून बसला. आणि मिरची लोक म्हाका वाटत रस्त्याच्या आता कितली आणि मिरची कित्याक बंद केला, लोकांनी चालू केला मग तू कित्याक बंद केला अशें म्हणून विचारता. असं कसं आम्ही डेली बसणार लोक आणि ते सगळे चालू हा बंद आणि आम्ही बाहेर सगळं बाजार फुल्ल भरला. या वेळ जाता भितर बंद आणि हांगा भितर बंद आणि आमकां हे सगळे आमचे म्युनिसिपलिटी पंचायती कोण कोण सांगले हेडवी फाल्यां बंद हा. अरे हा म्हटलं आम्ही बंद तर बरं आमकां तेच जालें सगळ्यांचे बरें जाल्लेच आहे. खरें हेंच्यान कितें चालू करपाचें हा बरोबर नाही. मागीर आमी कितें करपाचें लोक म्हाका रस्त्यार जाता तूं कित्याक बंद केला मागीर मिरची जातली म्हळ्यार मिरची खंयची म्हणल्यार बंद बाबा कोरोना वाडला लोक बाजारात बघ कितले आवडपाले फळे जाता फकडेच. मी तांकां नुस्तें खंय चालू रे म्हणून विचारता तांकां बोला तो मार्केट खोल्लें आसा नुस्तें आनी कसलें काय म्हणटा हांव आतां. फोंडा मार्केट असोसिएशन शॉप असोसिएशन आणि म्युन्सिपाल्टीन आज लोकांक बंद करून सांगलें मार्केट. तरी आसतना लोक कोण आयकुपा तयार ना. लोक गर्दी करतात. सगळे लोक बाजारांत आयल्यात. लोक फिश मार्केट चालू आसा. जे थोडे मार्केटान लोक आयल्या ते गर्दी करतातच. लोकांक कांय पडून गेलो ना अशें दिसता पळोवपाक. लोकांची गर्दी बाजारांत दिसता. लोक आंबे विकतात, भाजी विकतात, पूण लोक सांगल्यार सुद्दां आयकूंक तयार ना अशें तर दिसता.
वॉइस रिपोर्टर कृष्णा नायक पुणेच्यान. कोरोनाच्यो केसी हिसपा भायर वाडल्यात अशें आसून लेगीत कांसावलेचें मुळावें भलायकी केंद्र कित्याक चालू करूंक ना? पंचायतीन थळावी आमदार एलिना सल्डानाचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. गांवचे खेळा मैदान आनी हॉल कोवीड केअर सेंटर म्हणून घोशीत करपाची मागणी पंचायतीन केल्या. हे आमचे बंद जातलें सकाळचें 6 AM to 11:30 AM फ्रॉम 6 मे टू 12 मे. हें कितें जालां, आमच्या गांवांत खूब केसी वाडल्या. एज ऑफ नाव टुडे द एक्टीव केसीस आर 131 इन कांसावली एरिया. आमकां हो रिपोर्ट दिला आमच्या हेल्थ सेंटरान. कांसावली 131 केसीस आसा. हाका लागून आमकांय दिसलें आमी लोकां खातीर कितेंय करया आनी लोकांक अशें तशें आमी आतां फाल्यां आमी एक अनावन्समेंट करतले गांव गांवन भोंवन की लोकां गरजे भायर सोनाका. आमची लॉकडावन आमी चालू करता. कितें गरजेचें काम आसल्यार तुमी मास्क घाल्या, बरे भाशेन घरान रावात. कोणा कडेन उलयता जाल्यार सोशियल डिस्टन्सींग करून उलया. हें करून आमी केलां. सांगपा म्हणल्यार म्हाका इतलें दिसता एक सरपंच कसो गांवचो आज कितल्याय म्हाका लोकांक फोन करून आमचे PHC सेंटर आमचे थिंगा एक हॉस्पिटल केल्लें आहा ल्हान. थंय एक लोकांची हांवें परिस्थिती पयली. थिंगा सकाळचें OPD आसतालें, सांजची टेस्टींग चलतालें. पूण आयजच्यान तेणें सकाळचें टेस्टींग विचारलां आनी सांजचें टेस्टींग करपाक गेलां. पूण OPD येयलो तो लोक खूब त्रासान पडलो आहा थंय. थंय एरिया सारकी ना. लोक पॉझिटीव आनी नॅगेटीव आहा तो सगळो मिक्स थंय भोंवता. आयज एज अ सरपंच लोक आमकां विचारता. तसोच हांव एक विलेजा सरपंच जावन आमचे MLA अलिना साल्दानाक विचारपाक सोदता आनी तिका क्लियर मॅसेज धाडपाक सोदता. आयज तूं ह्या लोकांचे कोश पळय. आयज हेल्थ सेंटर तूं आयज चालू करता, फायल चालू करता. लोकां आयज तुगेले इनॉग्रेशनाची डेट नाका. आयज लोकांच्या जिवाची चड गरज सांबाळपाची राखपाची चड गरज आसा. आयज 6 वर्सां मेरेन तुवें 2 प्रायवेट प्रिमायसीस घेतल्या आनी गव्हर्मेंटाचे पयशे तूं प्रायवेट प्रिमायसीस फारीक करता. आयज आमची कांसावली पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटाची कितली प्रोजेक्ट आसा. स्टेडियम आमचो कांसावली ग्रावंड आसा, थंयसर कितली एरिया आसा, शॉप आहा, हॉल आसा. त्या हॉलांत तरी एक 6-7 बेडींग एक मिनी हॉस्पिटल कशें करून लोकांची सेवा करून दिवपा जाता. जी आसा ती आमी सकाळचे फुडें 6 ते 11 मेरेन जी आसा ती शॉपां सगळीं एसेन्शियल सर्वीस जे कितें आसा ती ओपन उरतली. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की लोकांनी बेश्टी गर्दी करची न्हू. हें कायमचें बंद आसचें ना. सगळ्यांक डेली शॉपां ओपन आसतलीं. 6 ते 11 मेरेन तुमचें जें कितें आसा तें तुमी शॉपार ते आसा वचून गर्दी करनासतना कितें जाय तें आपले वचून ते शॉपाचेर घेवपाक शकता. आनी आमी जें डिसिजन कितें घेतलां तेंकां तुमी सगळ्यांनी आमकां आदार करचो. कितें आमची कोविडाची चेन जी आसा ती आमकां तोडपाक जाय आनी सगळ्यांचो जीव जो आसा आमकां सांबाळपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी बेश्टे गरजे भायर घरांतल्यान भायर सरचें न्हू. घरान रावचें, सगळ्यांची कॅर घेवची आनी आपली नेबराची जी आसा तेंची कॅर घेवची. दुसरें एक सांगूंक सोदता की आयज आमचे जायते कोवीड पेशंट पयलींचे बरे जाल्ले आहा. तांकां जी कितें आमच्या हेल्थान पयलीं कीट दिल्लेली ते आयज ऑक्सिमिटर जें आमकां खबर आसतलें की शॉर्टेज आसा आमच्या मेडिकला कडेन. सो कोणा कडेन जर एक्स्ट्रा कितें आसा ऑक्सिमिटर जाल्यार तेंच्यांनी ते हाडून आमचे हेल्थान दिवचे जेणे करून ते कोणाक दुसऱ्या मनशाक उपयोगी पडोंक शकतले. अशे तरेन आमी सगळ्यांनी एकामेकाक सहकार्य करून हे जे कोवीड पॅन्डेमिकाचे जे आसा आमी डिसिजन घेतलां की 6 to 11:30 फॉर एसेन्शियल कॉमोडिटीज ओपन दवरपाक. कळ्ळें का. फार्मासी वील बी ओपन. पूण फक्त कितें आतां पीपल आर हियर द केसीस आर सो रायझींग. देर आर सो मेनी पीपल एंड देर आर नो बेड्स इवन इन GMC. Okay, even one lady, she was so serious, she had no oxygen. Okay, somebody arranged her in GMC and now she's little better. So what I'm saying is that now this is there. She can open it, or there is a complex over there. There also she can put some beds. And for the people, we don't want this. Then here we got a big hall we have seen. Here also people can be injected. Over here, COVID injection can be given. One day we arranged it, so people can take advantage of it. कोलवा दर्यादेग वाठारांत सामको कडकडीत लॉकडावन आसा. जाग्या जाग्यार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. रस्ते रिते आसा, दुकानां बंद आसा. लोकांनी स्वता जावन कांय निर्बंध घालून घेतल्यात. पळयात ही खिणचित्रां.
कोरोनाचे वाडटे संक्रमण लक्षात घेऊन कुंकळे आणि चिंचोळ्या कडक निर्बंध घातल्यात. कांय दुकानां सोडल्यार हेर बाकीची सगळीं दुकानां बंद आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. आज सगळे कडेन लॉकडावन जाले कडेन आसा. आज तुम्ही पळयतात की प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन हेणी स्वता जावन ऑर्डर काडल्या आनी ऑर्डर काडून सगळ्यांक धाडले कडेन आसा आनीक तेणी लॉकडावन केले कडेन आसा. कित्याक केसीस सगळे कडेन खूब जाले कडेन आसात. आज तुम्ही बाळ्ळी साकून जर पळयल्यार बाळ्ळी, केप्यां, कुंकळे, तुगेले कोलवा, ह्या सगळे चिंचिनीम, ओसोळणा ह्या सगळे पंचायतींनी सकाळी 7 ते 11 ह्या दर म्हणल्यार चालू शॉपय उरतली, ती सुद्दां ग्रोसरीची, भाजयेची, दुधाची, आनी 11 नंतर सगळी बंद जातले. तेजो आज कंप्लीट लॉकडावन म्हणटा आज जाल्ले कडेन आसा. खरी ही कामां जी आसात ती सरकारान करपाची उरतात, पूण सरकारान हेजेर जाय तितलो इनिशिएट असो घेतलो अशें म्हणून घेतला. कित्याक काय म्हणल्यार तेंची इकॉनॉमीक डावन जाता म्हणून. पूण हांगा प्रत्येक लोकांनी सुद्दां सपोर्ट केले कडेन आसा की हो जो व्हायरस सेकंड फेज येयले कडेन तो खंय तरी पयस जावपा जाय. ही चेन जी आसा ती कट जाता जाल्यारच हे लॉकडावन अशें उरपा जाय. आज पयल्या रस्त्यार सुद्दां वर्षे गाडी चड दिश्ट पडनात न्हू. शॉपां 11 जातकीर सगळीं शॉपां बंद केले कडेन आसात. हेच दाखोवन दिता की लोकांक आपल्या जाय जाल्यार लोकांच्यान कितेंय करूं जाता. लोक सेफ उरता जाल्यार सरकाराची गरज ना, आपल्या आमीच करूं शकता सेफ आपल्याक. हे आज लोकांनी दाखोवन दिले कडेन आसा. कोलवा बिचार जर कोणूच लोक ना, एक सुद्दां लोक ना, सगळे आनी भायर पुलीस जे कोण येतात तांकां चॅक करतात, तेंचे कडच्यान आयडेंटिटी घेतात, विचारतात कितें येयलो कात येयलो अशें इतले तेणी स्ट्रिक्ट धरले कडेन आसा. म्हण हेज्या खातीर जर ही चेन कट जातली जाल्यार होच उपाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.